Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. प्रार्थूया. कोणवाड्या बापा, आमची कालती मागणी दोयेन आयकून घे आनी कोश्टा दुखींनी वळवळटल्यांक आदार दी. तुज्या पुताच्या येण्या वरवीं आमकां बुजवण मेळूं आनी आदल्या खोटेपणान आमी परतून बोश्टूंक निर्मी नाका. हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू तुज्या पुता वरवीं, जो तुजे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. जेसेच्या मुलाक एक कोंब फुट्टलो आनी ताच्या पाळांतली एक कोंबरी उपजतली. ताचेर सर्वेस्पराचो आत्मो देवून येतलो, जाणवायेचो आनी विवेकाचो आत्मो तो, बुदीचो आनी पदवेचो आत्मो, सर्वेस्पराच्या शाणेपणाचो आनी भिरांतीचो आत्मो तो. तो वयल्या वयर पळोवन न्यायनीत करचो ना, लोकांचें आयकून तो फॉर्मोण मारचो ना, पूण प्रमाणीकपणान तो दोलदिऱ्यांक नीट करून दितलो आनी प्रितुमेच्या ल्हानवीक खालत्या लोकां खातीर फावो तो निर्णय घेतलो. ताचो सोब निश्ठूर मनशांक मार घालची बडी. एक उतर उलोवन तो खोट्या मनशांचो नाश करता. प्रमाणीकपण ताच्या पेंगटाचें आंगलें आनी सोत ताचे कोमरेचो पट्टो. कोलो आनी मेंढरो सांगाता जियेतात आनी बुडकुलो बिबट्या वागाचे कुशीक आड पडूंक पाटी सोरना. आनी पाडकुलो आनी शिवाचें पोर बरोबर वेतात आनी एक सुपुल्लो भुरगो तांकां राखता. गाय आनी आंसवेल इश्टागोतींत भोंवतात आनी तांचीं पोरां एकठांय न्हिदतात. आनी शिव बैला भाशेन तोंड खाता. दुदाचें भुरगें सोरपाचे दोलीशी खेळटा. सुपुल्लें भुरगें फुरशाच्या बिळकांत हात घालता. म्हज्या आख्या पवित्र पर्वतार ती कांयच वायट करिनात वो नुकसाण दिनात. दर्याक उदकाची भरती येता तशें सर्वेस्पराचे ओळखीन सगलो देस बरोन येता. त्या दिसा जेसेचें पाळ सगल्या पोरसांक एक खुणा कोशी उबें रावतलें. सगलीं राष्ट्रां ताका सोदूंक येतलीं आनी ताचें घोर मैमेवंत जातलें. देवाचें उतर हें. देवाचे उडपकार. आमचो सबाब. सोडवंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. सगलीं म्हणुया. सोडवंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. देवा, राजाक तुजें शाणेपण दी. तुज्याच नांवान नीट करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातांत घाल. असो तो न्याय नितीन तुजे पोरचेची उंचुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बलांक नीट करून दितलो. सबाब. सोडवंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. ताच्या काळार वस्तली प्रमाणीकपण आनी शांती. चोंद्रीम आसोसोर शेकान शेक ती तोखतली. एका दर्या थावन दुसऱ्या दर्या पर्यान, न्हंयचे देगेर थावन प्रितुमेच्या शिमा पर्यान चलतली ताची राजवट. सबाब. सोडवंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. उलो मारतल्या गरिबांक, आदार नाशिल्ल्या दुबल्यांक तो पावतलो. दोलदिऱ्यांची आनी दुर्बलांची तो दया करतलो.
गरिबांचो जीव तो सांबाळटलो. जबाब: सोडवणार येतलो तेन्ना प्रामाणीकपण आनी शांती वस्तली. सदांकाळ ताचें नांव व्हड जावं आनी सुर्या तोगोसोर तें तोगूं. प्रितमीचीं सगलीं कुळां ताका लागून आपूण सदैव म्हणटलीं. सगलीं राष्ट्रां ताचें नांव वयर काडटलीं. जबाब: सोडवणार येतलो तेन्ना प्रामाणीकपण आनी शांती वस्तली. शुभ वर्तमानांक सगलीं उबी रावया. पळय, आमचो सोमी आपलें बोल दाखोवंक येतलो आनी आपल्या सेवकांचे दोळे उकडटलो. Sorvespo तुमचे सोवे आसू. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. एकदम पवित्र आत्म्याचे कुशलकायेन बरोवन जेजून म्हळें, बापा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या दोनया ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्योय आनी सुपुर्ल्यांक त्यो उक्त्यो केल्योय म्हूण हांव तुका वाखाणता. वय बापा, तर हेंच तुका बरें दिसलें. सगळें म्हजे बापान म्हज्या हातांत घाल्लें आसा आनी पूत कोण तो कोणूच नकळो बगर बाप, आनी बाप कोण तो कोणूच नकळो बगर पूत, आनी बाप दाखोवन दिवची पुताक खुशी आसत तो मनीस. आनी आपल्या शिसा वाटेन वळोवन ताणें म्हळें, तुमी पळयतात तें पळयतले दोळे बागी. तर हांव तुमकां सांगता, तुमी पळयतात तें पळोवंक जायते प्रवादी आनी राजा आशिल्ले, पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना. आनी तुमी आयकतात तें आयकूंकय ते आशिल्ले, पूण तांकां आयकूंक मेळ्ळें ना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये. वाखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या प्रितीच्या बाबा भयणांदो, टॅरॉन ड्रेक म्हटलेलो एक अमेरिकन स्विमर जो ल्हानूच आसतना 9 वर्सांचो आसतना ताची यादगार ओ मेमरी सांडूंक लागली. आनी हो ट्रिटमेंटाचो चलतना इंजेक्शनां ताका मारतना ताका 14 वर्सां जातात म्हणसर तो कुड्डो जालो. तो बास्केटबॉल खेळटालो आनी ताणें सगळें सोडलें. आनी ताच्या बापायन शॉनान ताका म्हटलें, हें तुका जालां तें तुजें कुड्डेपण, एक सोयेक दिनाका तुजें जिवीत सांडूंक, पूण तो एक उपयोग कसो कर तुजें जिवीत मुखार व्हरप. आनी ताच्या बापायन ताका कोच करून एक स्विमर केलो आनी व्हडल्यांतलो व्हडलो स्विमर कसो तो जालो. पॅरालिंपीक हातूंत गेम्सान खेळटाना तो गोल्ड आनी सिल्वर जायतीं मॅडलां जिखूंक पावलो. ताणें आपलेच ओस्तोंगे दुसऱ्यांक आदार केलो, कोचिंग करूंक लागलो
आनीक आपले इगोर्चेन दुसऱ्याक कोदी करूंक तरणाट्यांक एके भाशेन देवाशी हाडूंक लागलो. ताचें दिव्यांग हें जिवीत ताणें उपयोगी केलें. जॉनी एराक्सान ताडा म्हटलेली एक स्टोरी धाकटीच तरणाटीच आसतना एक्सिडेंट जावन जोखमी जाली आनी कोदेलीर पडली, व्हीलचॅराचेर पडली. आनी ती अशें म्हणटाली, जेजू लागीं उलयतना हो बोरवांसो म्हूण तिणें बूक बरयलो आनी अशी ती म्हणटाली, ह्या कोदिलीर हांव ओस्कोच जाता तेन्ना हांव उदीक नेट कोत्तां, उदीक नेटान मुखार वेता आनीक म्हाका सोक्ती मेळटा जेजू तुजी आनी तुका हांव ओळखूंक पावता. आय कम टू रियलायज स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर हू यू आर इन माय लायफ. म्हजी अस्कोताया वरवीं हें म्हाका गमून येता. आनी देखून बोगाच्या भाव भयणींनो, आयज शू वर्तमानान जेजू अशें म्हणटा, बापा हांव तुका आर्गां दितां. शाण्यांक आनी जाणारांक तुवें हें कोडीत करूंक नाय, पूण साद्यांक ल्हानांक तुवें तें कोडीत केलां. आनी देखून मोगाच्या भाव भयणींनो, असलीं दी यंग आमी डिजेबल्ड म्हणटा, जायते भासांचे तरेचे तांकां उणेपण आसता, देव एके भाशेन तांकां लागीं कसो आसता. आनी देखून इजायस ह्या पयल्या वाचपान आमकां सांगून दिता कशी भाशेन देव तांकां पावतलो, तांकां राखतलो आनी सांबाळटलो. मेलेल्या एका झाडाचे पासून एक कोंबरी कशी सुट्टेली. आनी देखून मोगाच्या भाव भयणांनो, आमी आयज दी यंग ह्या आमच्या भावा भयणांचो उगडास कोत्ता आनी कशी भाशेन तुवें आनी हांवें तांकां बरोवांसो जावचो, तांकां बागाक घेवची. आमच्या समाजान आमी जाणाव कशे भाशेन उणेपण ती भोगीत आसात. जेजूच्या जिवितान आमी नदर मारीत जाल्यार तसल्यांक ल्हानांक तो सदांच आपले नदरेन पडयतालो. जेन्ना ताणें त्या ह्या बार्तोलोमेवस म्हटलेलो एका भिकाऱ्याक पडयलो, ताणें ताका आपयलो आनीक एके भाशेन तुका कितें जाय काय म्हूण ताचे लागीं विचारलें आनी ताका बरो केलो. जो कुड्डो आसलेलो, बेरो आसलेलो, ताच्यान उलोवंक जायनासलें, ताणें बी ओपन एप्राता म्हणून ताचें तोंड आनी कान उगडले. असली जावन आसली जेजूची दया. आयज जेजू तुका आनी म्हाका आपयता ताच्या काळजा भाशेन आमी जावं. आमच्या भावा भयणाचे चुरचुरे करून न्हय, पूण तांकां आमचो मोग दिवन, तांकां नीत दिवन आमी तांकां आमच्या बागाक, दॅट वी आर पिलग्रिम्स ऑफ फेथ, एकामेकाच्या सांगाताक आमी चलूंक. दी यंग म्हटलेली कोण, वी कॉल देम डिसेबल्ड. हू आर दे इन आवर लायव्स? जें जावं येता कुडीची असोत्ताय, जावं येता तकलीची असोत्ताय, तांकां सादें जिवीत चलोवंक जायना तसलीं तीं. तांच्यान आपलें जिवीत आपणाच्यानूच जायना. आमी तांकां जायते पावटी अशी म्हणटा, अनफीट, शिरी पडोन आसलीं, अस्कोत जायना तसलीं, अशें जायत्या उतरांनी तांच्यानूच मॅनेज तांकां करूंक जायना अशा उतरांनी आमी तांकां म्हणटा. आनी देखून तांकां फावो तो मान मेळना. जशे परी आमी इंट्रोडक्शनान पळयलां, एक सोपोन कशें जाल्लें आसा. ह्या आमच्या भावा भयणांक आमी ओळखोना, आमची मून घेना, तांकां सुविधायो दिना, तांकां एके भाशेन कुणशाक उडयल्ले भाशेन तांकां आमची दया ना, आमी तांकां एके भाशेन मोगान लेखिना, भायर आयलोली कशी. वी कीप देम असायड, तांकां मान आनी रेस्पेद फावो तो मेळना. जायते पावटी आमच्या मनान येता, हें तांकां कित्याक जालें काय. जेजूच्या तेंपारूय जायते जाण विचारताले, कित्याक काय असो कुड्डो, कित्याक काय. आनी जेजू म्हणटालो, आदले तेंपार आदल्या कोरारान अशें बरयलेलें आसलें, गुडये तांच्या पातकाक लागून, माय पायच्या पातकाक लागून. जेजू म्हणटा देवाचे मोहिमेक घडये हें जावं येता. मोगाच्या भाव भयणींनो, आमकां कित्याक ती अशी म्हूण कारण करूंक गरज ना. वी डोंट नीड टू नो द रिजन वाय दीस इज हॅपन टू देम. वी आर ओन्ली कॉल्ड टू बी मर्सिफूल एंड कायंड टुवर्ड्स देम. तांकां आमच्या जिवितान एक स्पेस कशी करूंक, एक जागो कसो करूंक आनी तांकां आपणावंक आनी आमच्या सांगाताक घेवंक.
देवाची मोहिमा एके भाशेन वयर काडूंक आमी वावरूंक आनी देखून दर एका आमच्या दिवांक बाबा भयणांक आमी देखताना तांच्या सांगाताक आसतना आमी बोरवाशाची जावया. जेजू एके कडेन अशें म्हणटालो, जेन्ना तुमी जेवण कोत्ता तेन्ना तुमच्यांकूच तुमी आपय नाकात, सोयऱ्यां दायऱ्यांक आपय नाकात, बऱ्यांकूच तुमी आपय नाकात, जांकां आपयात, जे पांगणी आसात, तोटी आसात, कुड्डी आसात, तांकां येवकार दियात, तांकां मानाचो जागो दियात. घडये हेंच जेजू आयज आमकां म्हणटा. आमी आमचेच भाशेन आसलेल्यांक बरें केलें जाल्यार कसलो आदाव, आमच्याच लोकांक आमी आपयलो जाल्यार, आमच्या सांगाताक भोंवतेल्याक आमी मान दिलो जाल्यार कसलो आमचो आदाव. क्रिस्तांवपण आनी जेजूचो खरो पाटलाव म्हणगे असल्यांक ल्हानांक येवकार दिवचो. आनी जो कोण ल्हानांक येवकार दिता, जी कोण ओस्कोत आसात तांकां हात दिवन वयर काडटा, उखलता, ताका देव मनान घेता. आनी देखून आयज आमी कितें भाशेन हो जाबाब कसो दितलो. पयले सुवातेर उगडास करुया. देवान जायते जाणांक जे ओस्कोत आसलेले तांकां उपयोग केलो. फॉर एग्जाम्पल मोझस वॉज नॉट अ एलोक्वंट स्पीकर. तो भियेतालो, ताचें जिवीत पासून सारकें आसूंक ना, पूण देवान ताका उखल्लो आनी आपली व्हडली जबाबदारी दिली. असले जायते प्रवादी जेजून आपले शीस व्हडले मनीस न्हय ते, पूण जायते ओस्कोत आसलेल्यांक पासून एके भाशेन बोर दिवन वयर काडले. जेजून जायते जाणांक जांचे लागीं जायनासलें तांकां ताणें वयर काडलें. तर आयज आमकां हें आमंत्रण आमी असल्यांक धीर दिवंक, बोरवांसो दिवंक. आनी जितलीं आमी अशें कोत्तेल्या आमी मनशेपण सांबाळटल्या आनी क्रिस्तांवपण सांबाळटल्या. आमी ओदीक जेजूचो पाटलाव करूंक पावतल्या. आनी देखून आमचे मोदेकात सोदुया, कोणाक हांवें आदार जावं येता, कोणाक हांवें धीर दिवं येता, कोणाक हांवें बोरवांसो दिवं येता, कशी हांवें तांकां वयर काडूंक येतात. उगडास धरुया मोगाच्या भाव भयणां, ही आमची भाव भयणां दिव्यांग or disabled, handicapped, challenged physically or mentally, are those people who are very, very much suffering with the Lord. जेजूच्या कोस्तांनी ती जायतो भाग घेता आनी कोस्टवताना ती देवाक लागीं आसतात. देखून जेजू म्हणटालो असल्यांक देव उलयता. आमकां घडी इतली जाणवाय आसना, पूण देवाची जाणवाय हांकां चड येता आनी देवाक ती लागीं आसतात आनी देव तांकां लागीं आसता. कित्याक देव तांचो चड आनी चड मोग कोत्ता. आनी देखून आमी तांचो मोग करीत जाल्यार एके भाशेन आमी देवाचो मोग कोत्ता, आमी तांकां उखलीत जाल्यार एके भाशेन देव आमचो मोग कोत्ता. दुसरे सुवातेर मोगाच्या भाव भयणांनो, जेन्ना आमी असल्यांक आदार दिता, धीर दिता, बोरवांसो दिता, तेन्ना आमी देवाची मोहिमा गायता आनी आमी आमचें कार्य मनशेपण आनी क्रिस्तांवपण सांबाळटात. I become true Christian and a true human being when I show my love towards them, concern and respect, that I recognize them. म्हजीच बागेली ती आनी बोरवांशान चलतेली ती आमकां बोरवांशाची आनी किरीत भाशेन विस्वासाची खुणां जातात. तिसरे सुवातेर मोगाच्या भाव भयणांनो, आमी असल्याचें पयलें चिंतूंक जाय जेजू भाशेन. जेन्ना ताचो एकलोच मेंढरो सांडलोलो तकल्या घोवड्याची खबर सांगतालो, तो सांडलोलो ओस्कोत जाल्लो आनी कांयच ताका वाट कळनासली. बरी आसलेली 99 तांकां सोडून तो एकट्याच्या फाटल्यान वेता. आमच्या मोदेकात घडये जायती जाणनात, पूण एकलो कोण आसा ताका आमी मोन दिता जाल्यार आनी आमचे काळीज ताचे सोबेन दाखयता जाल्यार आमी त्या गवळ्या भाशेन, जेजू भाशेन आनी देवा भाशेन जाता. वी बिकम इन अ वे डिवायन. आनी देवाचें रूप कशें आमी घेता. आनी देखून हो सोयीक आमी पोत्तून पोत्तून उजार करूंक जाय. वॉट इज द नीड ऑफ माय ब्रदर? वॉट इज द नीड ऑफ माय सिस्टर
who is struggling in her life. चवथे सुवातेर मोगाच्या बाबरांदो आमी बरेपण तांकां पडूंक जाय. थॉमस एडिसन ताची स्टोरी सांगलेली आसा. ताचे टिचरीन ताका भायर धाडलेलो ताच्यान शिकूंक जायना म्हणून मायन तिचे एके भाशेन ताचें सगळें बरेपण पडयलें. आमच्या वस्कोत आसलेल्या भावा भयणांक अदीक करून दोज हू आर डिसेबल्ड दे आर डिफरंटली एबल्ड. तांच्यान जाय तें करूं येता तें तुज्यान आनी म्हज्यान करूंक जायना. आनी देखून आमी तांचे गूण बरेपण टॅलंट्स सोदूंक वावरूंक जाय. आनी तो बरेपण दिता तेन्ना बरेपण आसा तें फुलावंक तें प्रोमोट करूंक आमी वावरूंक जाय. असल्यो संद्यो आमी तांचे पासत करूंक जाय. जेन्ना हांव एका बिल्डिंगान वेतां हांव चलतां थंय म्हाका वाट आनी स्टॅकेज जाय पडटा. पूण म्हज्या असल्या बाबा भयणांक जाच्यान चलूंक जायना व्हिलचेरार आसा हांव ताचे पासत चिंता काय. अशें हांव उलयतना तांकां आयकूंक जशें हांव आयकतां तांकांय आयकूंक गरज आसा. that they also need to participate. We may have to do certain facilities for them so that they can also be participant, be pilgrims together. आनीक निमाणे सुवातेर मोगाच्या बाबड्यांदो आमी हे भाशेन दिवांग आमकांय कसल्यो ना कसल्यो अस्कोतायो आसात. पूण जसो थारोन ड्रेक तो आपले अस्कोतायांनी ताणें जिवीत निराशीपण दवरलें ना ते भाशेन आमी सदांच निराशीपण दवरिनासतना सगळे नेटान मुखार वचोंक आनी देवाचेर बावार्थ आनी बोरवंसो दवरून आमी मुखार वचोंक जाय. जशें परी आमचें उणेपण आमकां खालती करूंक जाय. जशें आमचे भाव भयण कितले खालतेपणान जियेता ते भाशेन आमी खालती जावंक जाय. आनीक असले आमचे अस्कोताया मदें आमी देवाक चिडकून रावंक जाय, मागणें करीत रावंक जाय. आनी देखून मोगाच्या बाबड्यांदो आयज केरीत भाशेन आपोवणें आमकां आमच्या भावा भयणांक ज्यो गरजो ओळखून घेवंक त्यो सजमून घेवन आनी तांकां मानान लेखूंक टू ऑनर देम, respect them, recognize them, and provide as much as we can facilities for them so that they may grow. ती सगळ्यांक दिवांक असलेल्या बाबा भयणांक आमचे काळीज दिवया, आमचें मोन दिवया. म्हजे फॅमिलीचो न्हूय जायत तो. How can I be a person who gives hope to that person, who makes his life more meaningful and encouraging him or her to become differently abled to face his challenges or her challenges. Let us ask God's blessing for each one of us that we may grow in this pilgrimage of hope. की आमी सांगातात आमच्या बाबांक फाटी मुखार आसलेली तांच्या सांगाताक घेवंक आताक हात धरून आमी सांगाताक चलूंक आनी देवाची मोहीमा गावंक आमकां फावूंक कोर म्हूण देवा लागीं मागुया. आतां आमी सगळीं उबी रावया. देव आमचो बाप आनी ताचेरूच आमचो बोरवंसो आनी ह्याच बोरवंशान कांय आमची मागणी आतां देवाक आमी उबारुया. आमच्या धोर्मीक वडिलांनी दिव्यांग मनशांक भावार्थाची शिकवण दिवंक वावुरतना तांकां भावार्थ समजून घेवंक सगळीं सोंपेपणां फावो करूंक देवा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बाबा आमचे मागणे आयकून घे. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी दिव्यांग मनशांचे हक कायदे 2016 समजून घेवन ते चालीक लागून आनी अशें दिव्या मनशांक समाजान सोंपेपणां फावो जावंक ते वावुरल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया.
विश्वासान मागता बापा आमचे मागणे आयकून घे. दिव्यांग मनशांचें बरेपण उदारगत आनी होक राखून दवरतल्या शिकोवप्यांनी, सांबाळ कोत्तोल्यांनी आनी समाजीक वावर कोत्तोल्या संस्थांनी खऱ्या मोगान ताची सेवा करूंक आनी ह्या ताच्या वावरांत देवाचो आदार आनी सांगात तांकां फावो जावंक देवा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा आमचे मागणे आयकून घे. देवाक आपलें जिवीत समर्पीत केल्ल्या ओस्तोऱ्या पासत मागुया. आपणे स्विकारलोल्या आपोवण्या उद्देशी ती देवाचे वत्ती मोहिमे पासत वावरूंक तांकां देवीक मोजत आनी बळ फावो जावं म्हूण देवा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा आमचे मागणे आयकून घे. देवा आमच्या बापा, ही आमची मागणी आयकून घे आनी आमची मागणी जी आमच्या काळजांनी आसा ती ओळखून घेवन आमकां तुज्या खुशे प्रमाणे ते आमकां लाभू कर. हें आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमीन. परमेश्वरा वरदाना सोमेस्तानी भेटोवची. परमेश्वरा वरदाना सोमेस्तानी भेटोवची. दुपाचो तसो पोरमोन दोमदोमी Zorda zorgar, it's bori amchi dana, it's vora tuje luga, Pormeshvora, vordana, somestani, vetuji, Pormeshvora, vordana. Somestani vedouci. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपदेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदाबाक सुरेस्पोर मानून घेव. दयाळ बापा, कालत्या काळजान ही मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता आनी आमच्या पुण्याक कांयच फावो न्हय जाल्यारूय हे भेटोवणे वरवीं प्रोत्सोहन जावन आमचे सर्व गरजांनी काकलुटीन तूं आमकां आदार दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमीन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपदेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर्ग आनी सोर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशेपण घेवन पयले पावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारुणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासारिल्लोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दोलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Ouvir
मुसोडगी तुका जोयजो सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय मुसोडगी तुका जोयजो. बापा कोरोस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कोशेन कोश्ट मरों सुसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पडची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगोत पातकांचे बोगसणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक कोरात. भावार्थाचो गोड पोर गोठुया. सोम्या जेजू आमी व्हडलो खाता आनी एकाशिले पियेता. इतलेच फावटी तूं वैभवानी सोड आमी तुजें मोलोन फूल करता. बापा, जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो अंडो आनी ही सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वरा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी लिवो आमच्या भाग्योत बापा, फ्लिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी बेस आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदारून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजी सगाती मेल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. हांगासर जमलेल्या आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कुंवार मारये देवाचे माय संगाती तिच्या पती भाग्यवन जुजे भाग्यवन धर्मदूता आनी सर्वकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सस्त्राच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांची संगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोरपोदवेदार बापा सोरवंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोरवंडाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आतां आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमची चुकलेल्या मोक्षितांव तशी आमची पातकां भोगोस
आनी आमकां कारल्यान पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशान ओंत्रेकता, तर आमकां तुज्या उदार काकलुटीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटीची पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेचे भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुजे विचारचे म्हाका पावना, पूण तुज्या कातरां म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान तांणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला. फकत तांणीच कुमन्यांव घेवंक दोनूय बाजूंनी फुडें सरचें. While we greatly appreciate the presence of members of neighboring faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisles to receive the Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. Catholic धर्मामध्ये तांणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे, त्यांनीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारवे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बैप्टिज्म संस्कार ग्रहण किया है, वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. जेजू आमच्या प्रभू जेजू तुका महिमा तुका वंदन निरंतरी तुका आमचे कीर्तन उपकाराचो कोताव आमी गायो. प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू. प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू बोलव्याचो होल तुका पोसून कोता. आख्खे पृथ्वे तुजी कीर्ती गाजता. सगळी रोजना तुजी स्तुती गायता. प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू.
जेसू आमच्या प्रभू जेसू सूर्याचो द्रीम आनी ताराचो मोग उजवाड फाकोन कोरकोन कोरता तसो तूच मा सूर्या आमी पोसो तुजो प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू कोर कोर तुका पोसता ताळ्यो पेटून बिजली सोगला उंच्या बाणा सोडून काकी कृपा पावसा कुसकुस तू प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू आमचे दोळे धांपूया आनी ओगेपण सांबाळुया. काळसान शिवलोल्या जेजूचे आसणे अणभवुया आनी ताका दिनवासुया. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, आमच्या आत्मीक पोसणाक तुवें दिल्या त्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या. जेजूच्या कुडी रोगताच्या ह्या गुटांत वांटो घेवन संवसारी वस्तूचे जाणवायेन मोल करूंक आनी सर्गीच्या देण्याक लोबदूंक आमकां शिकय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. मातशे बसूया. आयच्या मिसाची समारोमणी केल्या फादर एरन डायस SPD फादर्स आनी देवाच्या उतराची मोडणी केल्या फादर जोकी फेर्नांदीस हांकां आमचे दिनवास. तशेंच गायनाची मांडावळ आनी वाचपां करूंक आदार दितल्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आयज सान फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो 9वो दीस. दिसपट्ट्या मिसांचो वेळ 6, 7:15, 8:30, 9:45, 11, सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातले. व्हीलचॅराची सुविधा फकत दोतोराच्या सर्टिफिकेटी वांगडा मेळटली. आयज आतां किरीत मिसां ही भाशेन आसतली. 5 वरांचे मीस पिलार सोस्तेचे वांगडी भेटयतले. फेस्ताच्या दिसाक म्हणजे फाल्यां मिसांचो वेळ हे पोरी. सकाळची 4:45, 5, 6, 7:15, 8:30, 10:30. 10:30चे मीस दोबाजीक पुर्बेचे मीस जातले. दनपारां 12:15 आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातले आनी जेजूय संस्थेचे यादनीक हे मीस समारोंभतले. फेस्ताच्या दिसा कुमसारां पवीस संस्काराची बसवण आनी व्हीलचॅराची सुविधा आसची ना. डिसेंबराचे 4 तारखेर मिसां हे पुरी. सकाळची 6, 7 आनी 8 वाजता. 8 वरांचे मीस इंग्लीश भाशेन. डिसेंबराचे 6 तारखेर
सान फ्रांसीस शावेराच्या कॉपेलान बांयकोडे मीस जातोलें सकाळीं 10 वाजता. चोत्राय दोतची आयज आनी फाल्यांच्या दिसा तुमचेर हात दवरूंक आनी मागणें करूंक कांय कारणाक लागून आमचे दियाक्न भाव आसचे नात. ह्या मिसा भेटेन भोक्तीपणी भाग घेतल्या तशेंच हें वातावरण पवित्र करूंक वावुरतल्या सगळ्यांक तुमकां आमचे दिनवास. आयचें हें मीस आमी सगळ्या धार्मीक आनी म्हत्वाची भयणांक भेटयलां. देखून हें मीस जाल्या उपरांत सगळ्या माद्री भयणी लागीं मागता बाजिलिकेच्या पयल्या वस्त्र्यार वचून थंय तुमकां कांय सुविधा तयार केल्ली आसा. All sisters are kindly requested to go to the first floor for refreshment after the mass. सगळीं आमी उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोरपदोदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सान फ्रांसीस शावेराक मागणें. सान फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजे काळी सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसां देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतांव आनी आतां आमचे पासत तुजी विनंती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकाणटाव. आमीन. कांय कळोवण्यो. फादर जॉनाचे आवयक ताणें बाजिलिकेन जायतीं वर्सां सेवा दिल्या